बाई सालिगांव PNR रस्त्याचेर पॅचवर्कचें काम सुरू आसा आनी जेन्ना आमी सरपंच विचारलें तेन्ना सरपंचान सांगलें की बाय फर्स्ट वीक ऑफ ऑक्टोबर पर्यंत हॉटमिक्स जातलो. हाजें तुमचें म्हणणें कितें? सांगलां तशें आमी गेल्या विकानूच हें काम सुरवात करपाचें आशिल्लें. आमची मिटींग जाल्ली आमचे पंचायती कडेन, सगळे पंचायत मेंबर ते हेका प्रेजंट आशिल्ले, PWDचे सगळे इंजिनियर्स ते हेका प्रेजंट आशिल्ले आनी तेज्या भायर ऑनरेबल PWD मिनिस्टर पर्सनली येवन थंय विजीट करून गेल्ले आनी तेंच्यांनी इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले की बेगींतल्या बेगीन हो रोड जो आसा हें बेगीन हॉटमिक्सिंग जावचें सुरवात करचें. सो हेज्या प्रमाणे आमी कॉन्ट्रॅक्टराक हाडून ताणें गेल्या विकान म्हणजे मनीस हाडले, काम सुरवात केली. परतून 2-3 दीस जो पावस पडलो त्या हितून आमकां परते डांबर घालूंक मेळूना. सो आतां म्हाका दिसता हो वेट स्पेल जो आशिल्लो हो कंप्लीट जाल्लो, काबार जाल्लो आसा आनी आयज आमी हें काम जें आसा हें परते सुरवात केलेलें आसा. हें सांगता आसतना हेज्या म्हाका एड करून सांगपाक जाय की आमी एक जाण घेवपाक जाय की आमी आमच्या गांवांनी, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन लायटीचो प्रॉब्लम आसा तेन्ना कोण कोण येवन उलयतात, उदकाचो प्रॉब्लम आसता तेन्नाय कोण कोण येवन उलयतात. पूण म्हाका दिसता हेजें सोल्युशन काडपाक लागून हें सगळें आमकां करचें पडटलें. हेज्या पयलीं हांव उलयला तसो जो केगदोळे स्ट्रेच आशिल्लो कोस्टल, थंय सुद्दां परत लायट वताली आनी थंय आमकां अंडरग्रावंड केबलींग करून आमकां एक्सकवेशन करचें पडलें. थंय पावस पर्यंत आमकां रावचें पडलें आनी पूण आयज जर तुमी थंय गेल्या जाल्यार थंय उदकाचोय प्रॉब्लम सॉल्व जालेलो आसा आनी लायटीचोय प्रॉब्लम सॉल्व जालेलो आसा. सो असोच म्हाका दिसता जे सबस्टेशन आयलां तें सबस्टेशन रेडी जालें जाल्यार तेजे लायटीचो फायदो आमच्या गांवांक जावंक जाय. मुद्दो म्हणजे कितें, कॉन्स्टिट्युएन्सींतले इश्यूज जे आसा लायटीचे आनी उदकाचे हे सॉल्व करतलो. 15 MLD प्लांट आयले थंय, 15 MLDचे प्लांटाचें उदक आतां टाकये कडेन पर्यंत पावपाक जाय. सो थंय आमी 6 केबल जे घातलेले थंय 2.5 मिटराचो ट्रेंच मारलेलो, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी रॉ वॉटर पायपलायन तिलारीच्यान त्या हांगा आयिल्ली आसा ती 1 मिटराची आसा, ती घालून आमी ले करून कंप्लीट केली. तेज्या मागीर जे प्युरिफाय जावन उदक आसा ते लोकांच्या म्हणजे दारां पर्यंत घरां पर्यंत वचपाक जाय. सो ताका लागून ही पायप वचून सगळी कनेक्ट जावपाक जाय. सो आमी हेजी खात्री घेवपाक जाय की मेजर कामां जी आसा ही त्या रस्त्याच्या पोंदाक आमी पायपां घातली, ताका लागून तो रोड आमकां फोडचो पडलेलो. सो आयज तो म्हणजे वेट स्पेल आशिल्लो होय कंप्लीट जालो. हॉटमिक्सिंग जो आसा तो हांवें सांगलां तशें 1 तारखेच्यान सुरवात जातली, पूण तेज्या पयलीं तेजेर मिशीन मारून तें लेवलिंग करपाचें आसा तें काम आयच्यान सुरवात जालेलें आसा. 1 तारीख पर्यंत हांगा हॉटमिक्सिंगूय स्टार्ट जातलें. पूण हॉटमिक्सिंग स्टार्ट जाता रोडूय रिस्टोर जातलो. पूण रोड रिस्टोर जाता तेन्ना आमकां एक गजाल खबर म्हणजे आमच्या हितून कळपाक जाय आमकां की ऑलरेडी तेज्या पोंदाक जे आमच्या गरज आशिल्ले लायटीक रिस्टोरेशन करपाक लागून, उदकाक रिस्टोरेशन करपाक लागून हें सुद्दां काम आमी कंप्लीट केलेलें आसा, जे करून फुडें आमकां लायटीचे उदकाचे कांय प्रॉब्लम जावचे ना. कशें आसा एवरी टायम उदकाचो इशू जालो, खंय रेस मुगूस जालो सगळे येवन थंय उलयतालेच, आनी खंय उदकाचो प्रॉब्लम जालो उलयतले, लायटीचो कितें इशू जालो येवन उलयतालेच. पूण सोल्युशन काडपाचें जाल्यार कशें जाल्यार सोल्युशन काडपाचें जाल्यार हे एक्सकवेट करचेच पडटालें. ताका काही ऑप्शन ना. फक्त तो मनसून जो आशिल्लो हो ह्या वटी मे म्हयन्यानूच सुरवात जालो, नाजाल्यार आमी ते म्हणजे इंटॅक्ट बाय 31 मे जे आशिल्लें आमी एक सगळें रिस्टोरेशन वर्क सुद्दां कंप्लीट करपाचें. सो आयज आमी हें सुरवात केलेलें आसा. फक्त लोकांक थोडे त्रास जाले तेजे हांव आनी पंचायतीन आमी सुद्दां आमकां खबर आसा की त्रास जाले ते जाले लोकांक. सो आमी तेज्या बद्दलूय आमी तेंचे कडेन लोकां कडेन क्षमाय मागलेली आसा. पूण जेन्ना हो रोड जातलो तेन्ना हो कंप्लीट जातलो. कंप्लीट म्हणजे फक्त रोडूच न्ही, रोडूय जाले भितर उदकाच्यो पायपलायनी जाल्यो भितर आनी जे इलेक्ट्रिसिटी केबल आसा ते घालून आमचे रेडी जाले. आमचे जर पळोवंक गेलो जाल्यार तुमी उरलेले कॉन्स्टिट्युएन्सी कडेन कंपेर करून गेले जाल्यार आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हो एकूच रोड तुमकां दिसतलो, तो IDC टू सकयल आमच्या सकयल्या कडेन जो पिड्ड्यार जाल्लो. आनी दॅट ऑल्सो देर इज अ रिजन ते एक्सकवेट करचें पडलेलें. पूण अदरवायज तुमी उरलेले सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन गेले जाल्यार रोड सगळे इंटॅक्ट आसा. हें सगळ्या म्हणजे कोण हेजेर हें करपी आसा कितें म्हणटात ते क्रिटीक जे आमचे आसा हें सुद्दां तेंच्यांनी लक्षांत घेवपाची गरज आसा. पूण विथ द हेल्प ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी विथ द हेल्प ऑफ ऑनरेबल PWD मिनिस्टर 1 तारखेच्यान हे रिस्टोरेशन सुरवात जातली डांबरीकरण. तेज्या पयलीं आयच्यान हे जे रोडाचें काम आसा हें आमी सुरवात केलेलें आसा आनी 100% विथीन फर्स्ट वीक ऑफ ऑक्टोबर हो सामको हॉटमिक्स तुमकां पळोवंक मेळटलो. सर आतां आमी रस्ते म्हणटा रस्ते जातात सगळे कडेन. आतां रस्ते जाल्या उपरांत कितें जाता की काही महिन्यांनी 3-4 महिन्यांनी रस्ते ऑटोमॅटिकली हें जातात, म्हणजे कितें जाता तेंची खडी आसा ती भायर येना. ती जर सब स्टँडर्ड काम जालें जाल्यार तें खडी येता जावं आनी कितें भायर येता. अशें जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा पळय हे लोकांचे टॅक्साचे पयशे आसा
हार्ड अँड मनी आसा हे टॅक्स म्हणून भरतात आनी त्या टॅक्साच्या हेच्या मार्फत गव्हर्मेंट रेव्हेन्यू येवन हे रस्ते करता कितें डेव्हलपमेंट काम करता. सो अशें जर कितें जालें जाल्यार तो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा हेका ब्लॅक लिस्ट करपाची गरज आसा आनी जे थंय हानी जाल्या जे लॉस जाला तेजे कडेन रिकवर करपाची म्हणजे तशें जावपाकूच जाय तें हे आमच्या सरकारान केअर घेवपाक जाय आनी करतले. बारीक पळयता जाल्यार आमकां थंय आतां रोड आमी पळयता वयता भोंवता थंय आमकां डांबर म्हणटा ते दिसत न्ही. ना तशें जर जालें हांव तेच सांगता न्ही अशें जर जालें जाल्यार 100% जो कॉन्ट्रॅक्टर तो रोड करता कितें आसा रोड केलो सुद्दां जाल्यार तांकां अमको वर्साचो रायट्स म्हणून आसता ते मॉनिटर करता आनी मागीर तेजे सिक्युरिटी डिपॉझिटर आसा ते सिक्युरिटी डिपॉझिट तेंचे नल एंड वॉइड करपाचें आनी तेजे कडेन जे रिकवरी आसा ते त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन काडून घेवपाचें तेजे कडेन कॉन्ट्रॅक्ट हेजे कडेन कांय कॉम्प्रमायज जावंक फावना. मागीर आफ्टर सालिगांव PNL रस्तो ऑर्गनायज जातकच मागीर रस्तो आनी खंयचो ना अशी अपेक्षा आनी कांय ना 3 मेन आशिल्ल्या गजाली न्ही पळय आमी समजून घेवपाक जाय की तिलारीच्यान ते पायपलायन थंय घालप आनी 1 मिटराची पायपां ती घालप आनी मागीर ती वयर आमी सबस्टेशनाचे तुमी सगळे टावर पयले आसतले ते टावर येवन आतां थंय ते हे आमचे करंट जनरेट जावन लोकांच्या घरा कडेन ट्रान्सफॉर्मरा कडेन वचपाक लागून थंय 2.5 मिटराचो ट्रेंच मारलेलो आनी 2.5 मिटराचे ट्रेंचान ते 6 केबल घातले तेच्या भायर मागीर जे 15 MLDचे उदकाचें हें आसा तें आमी पायपलायन सगळी हाडून सकयल पर्यंत पावयली. सो हें सगळें काम थंय जालेलें आसा. सो डेफिनेटली आनीक थंय काम काय उरलेलें ना. आनी तुका टू एड टू दॅट पयलींच्यो खळयो नाशिल्ल्यो क्रॉस ड्रेन नाशिल्ले हांच्या कडेन फुडें सुद्दां तुमी गेले जाल्यार पावसान ते रस्ते देंवती आसल्या कारण ते उदक सगळें धांवून ते हें जातालें. सो ताका लागून थोडो स्ट्रेच जो आसा तो आमी पेवच घेतला डेलिबरेटली कित्याक तो आनीक पिड्ड्यार जावचो न्ही. कित्याक विलीचो तुमी फुडें रोड जर पळयत जाल्यार एवरी मनसून पिड्ड्यार जातालो पण ह्या फावटी तुमकां तो म्हणजे 2-3 वर्सां जालीं आतां ऑलमोस्ट 3 वर्सां जालीं थंय कांयच त्रास ना. आनी पेवर्स फुडें घेतलेले आनी क्रॉस ड्रेन्यो आमी घेतलेल्यो आसा जे करून रोड फुडें आनी पिड्ड्यार जावंक फावना पळय. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.